गोंयच्या स्मार्ट सिटींत लोकां खातीर चलपाक झेब्रा क्रॉसिंगाचो प्रत्येक मार्गार सोय केल्ली आसा। मात ह्या झेब्रा क्रॉसिंगाचो मनशाक चलपा खातीर कमी तर गाडयो पार्किंगा खातीर चड वापर जाता। ही गत फक्त स्मार्ट सिटींचीच न्हय तर चडशा शारांनी पळोवंक मेळटा। मात पणजेन झेब्रा क्रॉसिंगाचेर मेळत ते वाटेन बेशिस्त रितीन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता। एके वाटेन येरादारी खातें रस्त्यांचे नेम पाळचे तशेंच रस्त्याचेर पयलीं मार्ग पार करतल्यांक वाट दिवची म्हूण जागृताय शिबिरां आयोजीत करता। मात मेळत ते वाटेन गाडयो पार्क केल्ल्यो पळयतकर लोकांक अजूनय ह्या विशीं जागृताय जावपाची आसा काय लोक अजूनय जागृत जायना असो प्रश्न पडटा। आमी सगळ्यान पयलीं पणजेन स्टार्ट केलो एक ड्रायव्ह आमच्या डीजीन इनिशिएटीव घेतलो डीजीन आनी एसपी साहेबान की जितले पळय व्हेइकल्स पार्क जातात झेब्रा क्रॉसिंगाचेर तांकां पयलीं आमी कायदेशीर चलनींग करपाक जाय। ताजे उपरांत आनी एक ड्रायव्ह केलो आमी की जेन्ना एक पेडेस्ट्रियन कोणी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर असो फुडें सरता आनी ताका पळयना बरोबर ते मोटरसायकलवाल्यान रावूंक जाय, त्या गाडी चलयता वाहन चलयना जाल्यार रावूंक जाय आनी ताका पयलीं वचपाक दिवंक जाय। तो एक परत आमचो ड्रायव्ह चालू जालो। सो ह्यो तरेतरेच्यो केसी आमी केल्ल्यो आसा हाजे बद्दल। अजून बसून टील डेट 4456 केसीस बूक केल्ल्यो आसा। कितलो तेंप आनी अवेरनेस करतलो। आमी जेन्ना चलन करता तेन्ना तांकां सांगता परत हाजेर दवरनाका म्हणून। तरी आसतना कितें आसा पणजेन एक एक्यूट पार्किंग शॉर्टेज आशिल्ल्या कारणान लोक रोखडो येता म्हणून सांगून वचपाची एक प्रथा जाल्ली आसा कळ्ळें न्ही। म्हणटकच हांव अपील करता लोकां कडेन की अशें जर कोणी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर पार्किंग बी केल्लें आसा जाल्यार ते फोटो काडून आमकां वॉट्सॅपाचेर नाजाल्यार आमकां फेसबुकाचेर अपलोड करात। म्हणजे आमी तांचेर आमचे कितलेशेच येतात म्हाका क्लिपिंग्स, तांचे आमी एक्शन घेतात। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।